धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचो. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान भरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विजमितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांच्या मुंडलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी अलेक्झांद्रियकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आझियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलोयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लोन्स दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी इस्तेवाक धरून तांणी महाधर्मसभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोटीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समूर्तेचेर हो मनीस आड उलयतोच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां, नाजरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्यांचें निसंटोन करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार महाधर्मसभेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोळ एका देवदूताचें मुखामोळ कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोष. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार वळखतलो आनी तुवें जाप दिली, आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजीं ओचोरयां मोनांत गळोवन नियाळतलो. जबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेतां म्हजें काळीज. जबाब नितोळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुखेस्त. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जुवामा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच व्हडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या व्हड्यार चडूंक नासलो. पूण फकत ताचें शीस गेल्लें म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकांन पळयलें. तिबेरियसा थावन आनीक व्हडीं तांणी उंडे खेल्ल्या त्या जाग्यार लागीं पावलोलीं. जेजू थंय नासलो आनी ताचें शिसूय थंय नासलें म्हूण तांणी देखलां तेन्ना तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनांवां आयलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें,
हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी मुजे सोदीक आयल्यांत. खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकांत, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडलां ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.